व्हिडिओन आमी वतले वेस्ट विटेरींग बीच 225 मायल्स आहा हांगासून. हांव रावता थिंगासून 225 मायल आहा आनी 2.5 वरांचे वाट आसा. वयतना हे ब्युटिफूल जागे पळयात, हिल्स पळयात, गाडी कशी येता वयता, कशी करून ड्रायव्हिंग जाता. आनी म्हाका दिसता आयज पावस पडटलो. वेदर रिपोर्ट हांवें पळोवना आनी आयज भरपूर पावस पडपाचो आहा आनी आमचे प्रोग्राम फेल जावपाचे आहा. तरी पूण आमी वतले, बिचीर वतले आनी येतले. तुमकां वातावरण दाखयता पळयात, टर्नल पळयात. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. हांव विनोद नायक. आयज आमी पावला हे पळयात, वेलकम टू वेस्ट विटेरींग बिचीर पावला आमी आतां. पण हिंगा येवपाचे पयलीं काय प्लान करूं ना. उठलो आनी सुटलो एक दिसा पयलीं टिकेट बूक करपाक. हांगा येवचे पयलीं तुमकां एक दिसा पयलीं एडवान्सान तुमचें पार्किंग जी आहा न्ही तें ऑनलायन भरचें पडटा. पयलीं हांगासर जें दिसता न्ही, पयलीं थिंगा लोक उरताले, थंय कॉयन बीन दिवन तुमकां तुमचें पार्किंग सुट्टाले. पण आतां सगळें डिजिटल जाल्लें आसा. हांगा येवचे पयलीं एक दिसा पयलीं जर बुकींग केलें जाल्यार बरें आहा. बुकींग करना जाल्यार तुमकां 12.5 पावंड लागतले आनी अशें बुकींग करून येयलें 10.5 पावंड लागतले. 2 पावंड वचतले आनी तुमचे टायम बी सेव जातले. हांगा येवन तुमी खंय पार्किंग सोदतले जाल्यार लोक येयल्ले आसा आनी भरपूर लोक परतून बी वचपाक लागला. कारण म्हणजे आतां पावस पडपाक लागला म्हणजे की बीच एकदम हायड्रेट जाल्लें आसा. खुबशे लोक कोच बीच लागता एकटे भुरग्यां वांगडा येयल्ले आसा पळयात. थिंगा पार्टी टेंट चालू आहा तेंचे आमचे. आनी हांगा येयले उपरांत पार्किंग स्पेस तेवटेन ना. पार्किंग गाडयो सगळे पार्किंग थिंगा शेतान करप. हांवें गाडी खंय पार्क केला. आतां मातशी बीच मातशी दाखोवन येता तेवटेन. तर पळयत रावा कोंकणी टीव्ही आनी दाखोवया तुमकां जाता तितले वातावरण. लांबचे लांब आहा पार्किंग. ते वचून मागीर भोंवन येया आमी. पयलीं हांगा मातशें भोंवया आजू बाजून. आनी बीच म्हणटा तें मातशें एग्रेसीव आहा, म्हणल्यार चड एकदम भरती आहा. आतां भितर काय वचपाक मेळपा ना. आतां कोस्ट गार्ड धाडटा काय ना पळोवया. चला पळोवया कितें सीन आहा. टॉयलेट बिलेट खंय आतां पळोवया. आतां पयलीं कितें सर उरतले टॉयलेट. तर चड पयसून येयले काय ना. पयलीं टॉयलेट पडटा पळय. लेडीज थिंगासर आहा आनी जेंट्स हांगासर आहा. सर येवपाचे पयलीं एक फाटी चॅक करात. हांवें चॅक करूं नासलेलें आनी डायरेक्ट उठलो आनी सुटलो. एक दिसा पयलीं टिकेट बूक करचें पडटा हांगासर पार्किंगाचे. आनी वादळ इतले इतलो बरो इतले नेटान येवपाक लागला की कितें उलयता काय कोणाक काय समजपाना. एकदम फूल वारो मारपाक लागला आनी बीच खाली करपाक लागला लोक. तर येवचे पयलीं चॅक करा एक फाटी. तर पावस पडपाक लागला ताका लागून हांव कितें करता, हांगासून 5 किलोमिटर मॅकडॉनल्ड्स आहा. 15 ते 16 मिनटां लागता आनी तुमी हांगासर येवन लंच व्हरपाक शकता. लंच करून बी वचपाक शकता. लंच करून परतून येयलो. परतून तशेंच तेंच वातावरण आसलेलें. कांय फायदो आसूंक ना आनी तेंच सगळे राटा वेळ्यो. हांगा येवचे पयलीं तुमी टिकेट बूक करा. हे इतले लागता टिकेट 10.5 पावंड लागता. आनी हांगासर डायरेक्ट येवन जर तुमी बुकींग केलें जाल्यार तुमकां लागतले 12.5 पावंड. तर हांगाचे एक सीन अशें आतां सद्या तुमी हेच सीन पळोवन घेयात. आनी वेदर काय बरें ना तर नेक्स्ट टायम येवया आमी आनी तुमकां वेवस्थीत सारकें बीच हांगासून आमी दाखयतले. तर आयचो व्हिडिओ आमी हांगासर काबार करया. मेळ्यात दुसरे व्हिडिओन. तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं. तर पळयत रावा कोंकणी टीव्ही. तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.